भुरग्यां भक्तीन सोमल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बाबा मुखार येता भुरग्यां भक्तीन सोमल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बाबा मुखार येता आत्म्यान सदान बाबा पोसूंक येता तुका 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 Jesuk mukar galun, Jesuk jitun raun, Bapa mukareta. Jesuk moden dorun, Jesuk mukar galun, Jesuk jitun raun, Bapa mukareta. Atmyan sadan Bapa, posung yeta tuka. Atmyan sadan Bapa. Posung yeta tuka, atmyan sadan Bapa. Posung yeta tuka, atmyan sadan Bapa. Posung yeta tuka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या देवबापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावमळीनो आज बायग्योन तांतुनीक भेटयलो दीस आनी हे मनान धरून आमी हे गोरचेंत आयल्या आमची मागणी घेवन आयल्या आमच्यो गरजो आमचे आवंडे बराच भर ताणें आमकां कितें बापा कडेन मागून दिलां ताचे पासत ताका दिन वासूंकूय आयल्या आज ताका मान दिता आसतना ह्या दिसाक आमचे सगळें पातळ गुडकून घेवया आनी हे भाशेन ही मिसाची भेट फोडादीक करून ताचीच विणवणी आमच्या जिवितांतल्यान आमी मानून घेवया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बायगिवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया आपलो जोल्म दीस समोरुमतल्या जोझफ फेर्नांदिसा पासत
मीस आमी भेटयता ताचेर देवाची आशिर्वादां पडो म्हूण मागुया. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बाग्योंत आंतोनीक खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आस्तोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनू, आत्मो सोगताचो थाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यान ती देणी जाणो जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जानवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकोवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्या थावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशापण आनी तो तें वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याच्याच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटूच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान वळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवण दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनांक कितले माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूंक, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. अशें सगल्या मनशांक तुजी व्हडती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवडकी तोखता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुल्मान चेपलोल्यांक तो न्हीद उबी कोत्ता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया.
Soy sorbes pora, 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 soy sorbes pora. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू गालिलियांतल्या काफार्ना नगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसतले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस बी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित केल्लो भोक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळ्या मोदेकोत ताका दोरनीर आपटून पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर रे. अधिकारान आनी पदवीन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बामणीनो, इतलो काळ आमकां पुरगोट जातालें बायग्योंत मातेवाचें शुभ वर्तमान. सोनवारा दिसाक तावन ती परगोटणी काबार जाल्या आनी सोमारा दीस तावन बायग्योंत लुकासान बरयलें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार पडटा. शुभ वर्तमान एकूच, पूण चार बरयणार आहात, कित्याक जायते फावटी आमच्या मनांत येता चार शुभ वर्तमान आहात. शुभ वर्तमान जेजूचें, पूण बरोवपी चार आहात. आनी ह्या आख्ख्या वर्सा मदें पवित्र सभा वेगवेगळे शुभ वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार जेजूचें जिवीत दवरतात. साद्या काळांत बायग्योंत माथेव आनी बायग्योंत लुकास तीन आयतारां समयार ओरोस ए, ओरोस बी, ओरोस सी हेच भाशेन वांटून घाल्लें आसा. एक वर्साक तर माथेव, दुसऱ्या वर्सा लूक, तिसऱ्या वर्साक मार्कूस आनी जिवांव आयतारांचे हे भाशेन मांडून दवरलेलें आहा. कालच्या दिसाक आमकां हें लुकासाचें शुभ वर्तमान आयकूंक मेळूंक ना, कित्याक काल बायग्योन जिवांव बातिस्ताच्या कोश्ट मरणांचो दोबाजो जालो आनी ते पासत कालच्या दिसाक आमकां तें आयकूंक मेळोंक ना. पूण कालच्या दिसाक लुकासाच्या चवथ्या आवेस्वरान तावन सुरू जाता, कित्याक जेजूच्या भुरगेपणा गजाली आमी नाताल जातूच नातालां सुमयार कोत्तांव.
सगल्यो जेजूचो जुल्म आनी तो वाडलो ते नाताल पासून क्रिस्त जयंती पासून आनी मागीर लुकासाचो 4थो आवेसवोर सुरू जाता जेन्ना तो सिनागोगान भितर सोदता आनी ताचे कडेन इसायास प्रवाद्यान बरयल्लो कवळो हाडून दितात आनी तो कवळो सोयता आनी तो म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका पाठयला बणकोणींत आसलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्पराचे मजतीचें वरोस हो ताचो आमच्यान म्हणूं येता मॅनिफेस्टो कालच्या दिसाक आनी जेजू आजुनूच ह्या सिनागोगांत आहा सिनागोग म्हळ्यार देवस्थान देव मंदीर म्हळ्यार टेम्पल जेरुसल्याक पूण ज्या ज्या सुवातांनी आमच्यो इगोर्जो आहात ते भाशेन एक गांवांत एक देवस्थान आसलें ताका आमी म्हणटा सिनागोग आनी जुदेव लोक सोनवाराच्या सोनवाराक सिनागोगांत येतालो देवाची वाखाणणी करूंक देवाची तुस्त करूंक आनी देवा कडले वस्तू मागूंक आनी देवाचें उतर राबी ते तांचे फुडारी आसतले ते देवाचें उतर वाचतालेत आनी तांकां उपशम दितालेत उपशम म्हळ्यार हॉमिली जे भाशेन आमी कोत्ता ही आमची चाल जुदेवांची चाल आमी आतां दिसा दिसपोटी कोत्ता न्हय आयताराची पूण हेराय दिसांनी कोत्ता आनी ते पासत जेजू हें उतर परगट्टूच लोक सगलो ताका पळयता आनी म्हणटा काय बरो उलयला तो काय बरी ताची उतरां माणकुलीं उतरां ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतात आनी आयच्या दिसा ती म्हणटात अधिकार आसतलीं उतरां कित्याक ह्या देव मंदिरांत देंवचार बसतलो मनीस आसलो जूंय देव आहा थंय देंवचारूय येता आनी ह्या देव मंदिरांत ओके देवस्थानांत सगलीं देवाचीच मनशां म्हणनात शिंगान आसतलो देंवचार आसताच आमचे मदें लेगून तसले शिंगान आसतले देंवचार आसतलेच असलेय देंवचार जेजूच्या काळार आसले आनी देंवचारानूच आपूण आसा म्हूण दाखयलें तेन्ना जेजू ताका उगी कोत्ता हो देंवचार जेजूची पदवी मानून घेता आनी ताका म्हणटा तूं कित्याक आयलाय आमचें निसंतोण करूंक आयलाय हांव जाणा तूं कोण तो तूं देवाचो भक्त तूं देवाचो पवित्र देंवचार जाणा देव पवित्र म्हूण देंवचार जाणा देवाचो भक्त पवित्र म्हूण देंवचार सगळें जाणा पूण देंवचार देवाक मान दिना आनी जेजू ह्या मनशाक सुटका दिता ताचे वेलो देंवचार काडटा ते इंग्लीश भाशेन म्हणटा एक्झोसिजम सिंपल डिलिव्हरन्स न्हय ती सुटका दिलेली न्हय ताका देंवचार काडटा ताचे वेलो आनी हें देंवचार काडपाचें काम जेजूचें आनी जेजून तें दुसऱ्यांकूय दिलां देंवचार काडटा आनी ताका मेकळो करता ह्या मनशाक पासो तें उतर हांव जायते फावटी तुमकां सांगता Hebrew भाशेन in a Semitic language the word has a very deep meaning जुदेवांचे भाशेन हेब्रेव भाशेन उतर म्हळ्यार बिस्तें चालतें पोकें न्हय रितें न्हय आमचीं उतरां रितीं आमचीं उतरां पोकीं आमचीं उतरां फट मारपाचीं आमचीं उतरां आडगां करपाचीं पूण देवाचें उतर तसलें न्हय देवाचें उतर उजवाड जाता उतर कोरनी हा दाबार म्हणटा ताका ग्रीक भाशेन It has a power to become an action immediately, here and now. उलोयलो आनी रोकडीच कोरणी जाली उतर कोरणी म्हणटा ताका हेब्रेव भाशेन आनी तें जेजू दाखयता आपूण देवाचें उतर देवाचो शब्द मनीस जालो अशें बायगोन जीव हांव आपल्या शुभ वर्तमानांत परगट्टा देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचें उतरूच ताणें आंग रूप घेतलें देवान म्हणलें आपल्या पुताक वच आनी तो आंग रूप घेवन आयलो आनी जें तो उतर उलयतालो ती रोकडीच कोरणी जाताली सगळे कडेन एक उतर ताचें उलय आनी कोरणी जाली कोण बरो ना पयस लेगून डिस्टंट हिलींग म्हणटा द वर्ड ऑफ गॉड वूड हील पीपल एट अ डिस्टन्स कितले किलोमीटर पयस जेजू हांगा उलयलो
थंयसर तें उतर इफेक्टीव जालें. हे भाशेन आमकां पयले आनी वयले सुवातेर देवाच्या उतराचो अर्थ मेवता. आनी देवाचें उतर इतलें अधिकार आसतलें ती कोरणी जाता. हाचेर हो लोक्ष घालता आनी म्हणटा कसलें उतर हें. अधिकारान उलयल्लें. जेजूक एकल्याकूच अधिकार आहा आनी ताच्या अधिकारान हें उतर एके भाशेन कोरणी जाता. मोगाळ बामणीनो, आमी हांगा आयल्या बायगेवंत आंतोनीची भोगती करूंक आमी आयल्या. बायगेवंत आंतोनीचें उतर असलेंच आसलें. जेजू म्हणटा म्हजेर कोण सत मानता म्हज्याहून व्हडली विस्मितां तुमी कोत्तल्यात. म्हणजे हांवें करूंक ना ती लेगून कोत्तल्यात. बायगेवंत आंतोनीन जाय तें तसलें केलें. मेलोल्यांक लेगून जिवे केले ताणें. जाय त्यो ताचे भितर आमी कथा वाचता, जाय त्यो वस्तू मेवतात. कित्याक ताचें उतर जेजूचें उतर जालें. तो जेजूच्या उतरान इतलो गूल जाल्लो की जेजूचें उतर ताच्या जिविताचो एक भाग जाल्लो आनी त्या पासून तो कितेंय उलयतालो ती कोरणी जाताली. असल्या मनान आमी आयल्या तेन्ना घडये आमी आमच्यो गरजो घेवन आयल्या. आमकां हें जाय तें जाय. चडश्यो आमच्यो गरजो संवसारीक गरजो. आमकां नोकरी जाय, आमकां रावपाक घर जाय, काजार जावपाक न्हवरो व्हंकल जाय, आमकां बरेपण जाय. हे भाशेन असल्यो ह्यो संवसारी वस्तू घेवन आयल्या. पूण आमचो स्वभाव घेवन आयल्या जाल्यार आमचो स्वभाव कसलो जावंक जाय हें सांत आंतोनी कडेन आमी मागूंक जाय. आमचो स्वभाव ओ देंवचार बसतलो मनीस, ताचेर मनीस तो पूण देंवचार आसतलो पूण तोच उलयता. आनी जेजूक एके भाशेन तो आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन प्रोवोक कोत्ता, ताका एके भाशेन हुस्कायता आनी जेजू मागीर ताचे वेलो देंवचार काडटा. आमी हांगा येता तेन्ना आमी बायगोंत आंतोनीक प्रोवोक करूंक जाय. आमचें कितें भितर वांकडे आहा तें काडूंक. अदी करून आमचे भितर जी अन्याय आहा, आमचे भितर फोटी मारपाची चाल आहा, आमचे भितर आडगां करपाची चाल आहा, आमचे भितर कोणाचें नांव पेडे करपाची संवय आहा, आमचे भितर एके भाशेन दुसऱ्याचें आपलें करपाची संवय आहा, दुसऱ्याची बाटांबेसां आमची करपाची. हांगा येवन आमी सुसेगाद आसा पूण असल्यो चाली घेवन येता. आमचे भितर म्हजे गोरकाराक म्हजे गोरकानीक सोतावपाची चाल आहा. वस्तू जाय ते देंवचार आमचे भितर आहात. हे देंवचार आमी पयलीं हाडूंक जाय देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत. ह्या देव मंदिरांत हे उतरा उदेशी हो देंवचार नान जालो. देवाचे उतरा उदेशी आमचे भितरले लिपलोले देंवचार, गोरवाचो देंवचार, मिजाशेचो देंवचार, एकमूडपणाचो देंवचार, आपलेपणाचो देंवचार, असले देंवचार आहात. आनी हे फकत जेजूच्यानूच काडूं येता. आमी ते दांपता, आमी ताचेर कवर उडयता आनी कांय ना जाल्ल्या भशेन आमी वागता. असले देंवचार काड म्हूण पयले सुवातेर बायगोंत आंतोनीक आमी उलो मारूंक जाय. ताची भोगती केल्यार पुरो ना, ताचे कडल्यान वस्तू मागून घेतल्यार पुरो ना. पयली वस्त म्हळ्यार आमचें जिवीत नितळ निर्मळ करूंक आनी हें देवाच्या उतरांतल्यान करूंक जाता. देवाचें उतर आमकां आदार दिता हे भाशेन करूंक. तर मोगाळ भावणीनो, हो जेजू आमचे कडेन उलयला, ताचें उतर इतलें पदवेदार. तो उतर उलयलें म्हणटच हो उंडो आहा तो ताचीच कूड जाता, हो सोरो आहा तो ताचेंच रगत जाता. इतलें पदवेदार उतर तें. त्याच वेळार हें उतर उलयलें तें सगळें जालें. जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत घेवया आनी ते पासत उंडो सोरो देवाक भेटयता आसतना आमचे भितर वांकडें आहा तें भेटोवया. पाद्री उंडो सोरो वयर काडटा आसतना सायबा म्हजे भितर देंवचार आहा, हो नाटकायेचो देंवचार आहा, गोरवाचो देंवचार आहा, फोटी मारपाचो देंवचार आहा, नाडपण करपाचो देंवचार आहा. हो देंवचार हांव ह्या अस्थींत आनी उंड्यान घालता आनी कालसीन घालता. हो बदल आनी म्हाका बरो सात्वीक मनीस कर. हेंच आमचें मागणें आयचे दिसा जावचें.
सगळीं आमी उबी रावया आनी मोगाळ बामणीनो आमच्यो गरजो हे वेळार देवा मुखार आमी उबारया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी समाजांत ओनीत वचता तेन्ना आपलो ताळो उबारूंक आनी शांतीचें दूत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देश कारभारांनी सगळ्या धर्माच्या लोकां बरोबर नितीन आनी शांतीन जिवंक फुडारकार दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी पेल्या सवें देवाचें रूप पळोवंक आनी हे वरवीं सगल्यांक सोर्गीचे वाटेन चलोवंक आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज जोझफ फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समारंभता. त्या समयार ताणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां. तोर भाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन बापान ताका आपल्या सुबाम आशिर्वादान बरोवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगळा तुजे मुखार बायग्योंत आंतुनीचे विनवणेन मांडलोली आमची तेसवां स्विकार कर आनी तुजी दाराळ कृपा आमकां दिवन तुज्या उतराचेर पातयोवंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गायन घेवया. C35 पेज 43. भयणीनो आनी बाबांनोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदपाक सर्वेस्पोर मानून घे. सोर्गींच्या बापा तुजी मोहिमा परगोटूंक पवित्र आत्म्यान बायग्योंत आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून
आमी समोरमताव त्या गुटांची ओदीक आनी ओदीक आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्टे जिणेन ताचो फोड काडूंक हेरां बाबार्थ्यांक उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सुर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पोदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोच तूं पवीत. तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरमता. सोम्या जेजू तुझें पुनर्जीवन परपोर करता. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच मोठ याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांच्या हांगासर आयच्या दिसाक हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाची माई संगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोर्म दुता बायगोन तांतून आमच्या आस्कऱ्या बायगोन जुजे वाज आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन दोतोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आत जोडून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची कुणां दियात देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकुतकोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकुतकोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान कुमिन्यांव फकत जाणी पवित्र सभेन स्नान घेतला तांकांच आनी पवित्र सभे कडेन एकचारान दुसऱ्या साक्रामेंतां वरवीं जी येतात तांकांच दुसऱ्यांक न्हय दुसऱ्या धर्मांची कोणूय आहात जाल्यार मातशें येनाकात इतलेय पावटी सांगला आसतना येतात कोंकणी जाणात तुमी दुसऱ्या आनी आमची तरी अवकोतात तांकां ती दुसऱ्या तांकां सांग येनाका म्हण The Holy Communion is reserved only to those who are baptized in the Catholic Church and those who live in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone who does not belong to our religion and our faith, please do not come forward in the queue with your open hands to receive. That is not for you. Please, and if our Catholics know them, please tell them, don't enter into the queue, because these days we have been seeing so many, despite our telling, they are just entering the line. So तुम्ही माई सांगतात फादर हांव जाण अरे मागीर सांगून फायदो ना पयलेंच सांगपाचें जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन घेवया D24 पेज 60
उबी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी भरल्या. बायग्योंत आंतोनीची शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरोन तोरी तुका दिन वासूंक आमकां फावो कर. आनी आमचे भोंवतणी आसतल्या नेणारांक बाबार्थाचो उजवाड मेळूंक सो करूंक तूंच आमकां कृपा दी. हे आमचे कडेन मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसात. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 40,02,370 रुपये. तुमकां सगल्यांक आमी तुमच्या उदारपणा पासत दिन वाचता. तुमी जाणात आमचे सिओलेचे इगोर्जेंत होदी करून आमची सिओलकारां जाणात जायतो भायलो लोक हांगा येता आनी आमची पद्दत तुमी नकत. सदांच सांगता बेगीन यात, तुमकां फुडल्यो सुवात्यो तुमच्यान बसूं येता. तुमी तर लेट पावलीं भायल्यान उबी रावनाकात. आमच्या कॉरिडॉरांत आमी कदेलां घातल्यात. थंय टीव्हीचेर सगळें दिश्टी पडटा. हांगासन ते म्हाका पळोवंक बरें दिसना उबी आहात ती जेन्ना आमचे इगोर्जेंत बांक आहात. इस्कोट बसतात तुमी. तुमकां एनिमेटर्स कितलें सांगतात सारकीं बसात. हांव जाणा पॅन्डेमिकेक लागून हांव कांयच म्हणना, ताका लागून हांव ओगी रावता. पॅन्डेमीक आहा आनी आजून ती काबार जावंक ना, ताका लागून तुमी इल्ली इल्ली डिस्टन्स सोदतात. हें ठीक आहा, एकदम बरें आहा. पूण चड सुवाती सोडिनाकात. पयलीं आयलीं पयले बांकार बसात. आनी तुका हांवें बोर्ड घातलेलो आहा, प्लीज ऑक्युपाय द फ्रंट प्यूज. फुडल्या बांकार मिसार बसचें. कोंकणी नकोत, इंग्लीश नकोत जाल्यार नको, पूण अशें करतात आनी फाटल्यान रावंक भोंवतात. Normally people occupy the front of the bus, the middle of the road and the rear of the church. अशी एक म्हणणी आहा. ती म्हणणी आतांची न्हय, ती आदली म्हणणी. आतां मदीं रस्त्याचेर गेल्यार तुका अपसो एक जावन मत्तलो. बसींत फुडें वा फाटल्यान सिटां आहात. ही गरजेन पयलीं फुडें येवंक जाय, देवाक भिवचें न्हय. आमी तुका हायनाव. पूण हे बांक जे आहात हांगासर ते आमी केरीत बांक दवरल्यात. मरणां जाता तेन्ना गोरच्यांक, लग्न जाता तेन्ना त्या गोरच्यांक अशें दवरल्यात ते. आनी ते एवाटीचे माद्रींक दवरल्यात. आमचे फिरगोजेन जाय त्यो माद्र्या ते कुमेन्या मांडूंक आमकां बऱ्याक. तुमी तर थंय घुसलीं तांकां भायर भितर सरूंक अवघड जाता. तुमी लेट पावल्यान जाल्यार हांगा येनाका. फुडें लग्न पावल्यार हांगा बसपाची ना. ही पद्दत तुमची न्हय. तुमकां कितली सुवात आहा इतली सुवात केल्या. आनी ना जाल्यार भायल्यान कोदेली गेल्यात. थंय पावना वयर कोरार बांक आहात. इगोरजेन जायते सुवात. खूंय बसपाचें न्हू. आनी मागीर नको मागीर कितें करपाचें तें. हे पासत हांव पोत्तून उगडास करता हे वस्तू. कित्याक हांव शिस्तीचो मनीस आनी म्हाका ते भाशेन जाय. सगळें बरें बसलां टाट करून मागीर कोण येता आनी बदलता. हें जायना तुमकां हांव बरे भशेन आमचे इगोर्जेन तुमी येतात, मानान येतात. बायकोन तातूंत मान दिवन हांव मानून घेता. तुमकां हांव कांय म्हणना. पूण असल्यो शिस्तीच्यो वस्तू हांव सांगता. तुमकां बरें दिसूं ना दिसूं ह्यो हांवें सांगूंकूच जाय. न्हू जाल्यार इतली बरी मांडावळ आमची जाल्या पत्तून ती मांडावळ उस्तोता. ते पासत तुमी जी लेट पावल्यान तुमकां कोदेली आहात थंय ओ कोरार आहा. भायल्यान उबी रावची न्हय. सगल्यांक बसूंक मेवता तशी तुमी रावची. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. मिसा उपरांत कोणाक कुमसार करूंक जाय जाल्यार कुमसुंदरीन पाद्री आसता. बाग्योंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. बाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपडी मागता. नोमान तुका बाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ.
बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवशान रावतां. भाग्यो तातूंत दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी म्हज्यो कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुजे उपकार बायगोंत आतुनी मुखार घाल. तुका जाय ते माग. ओरचोऱ्यांच्या बागेंत तातून तुका ओलो मागतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमीन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.